सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताच्या शिसांनी ह्या वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें तांच्या काळजान रिगोना, तें पोटान वेता आनी शेकी भायर पायकिड्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगलें खाण नितोड म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर जावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, परदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणां, कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर जावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.